गुड इवनिंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. सो हायचो व्हिडिओज आसा पळय न्हू, तो हांव सांजचो स्टार्ट करता. सकाळच्यान कांय शूट बीन केलेंच ना. आतां म्हटलें सांजचे जे आसा पळय न्हू ते प्रॉपरली व्हिडिओ स्टार्ट करुया. आनी वचपाचेंच आसा न्ही. आतां खंय काय म्हण तुमी म्हणपा ना आनी चिंतपा बी ना, कित्याक की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज आसा मार्गशीर्श म्हयन्याचो लास्ट ब्रेस्तार, म्हळ्यार लास्ट थर्सडे जो आसता पळय न्हू तो. आमच्या हांगासर बी खूब जाणां जे आसा पळय न्हू ती मार्गशीर्श ब्रेस्तार करतात, पुजयतात. महालक्ष्मीची पुजयता पळय ती पुजयता. उद्यापन आयज सगळ्यांगेर. लास्ट एक फर्स्ट ऑर सेकेंड ब्रेस्तार जेन्ना केन्ना आशिल्लो पळय तेन्ना म्हाका कोण तरी कमेंट केल्लो की तूं कोणागेर वचना, तुमच्या थंय कोण पुजयना का म्हणून. तर आमच्या हांगासर न्ही खूब जाणां पुजयतात. ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट घराक म्हणटा तशें पुजयता. आमच्या हांगासर जी लागीं घरां आसा पळय न्ही ही अशी तुमकां दिसता पळय ह्या सायडीच्यान, हे सायडीच्यान कोण पुजयना. आमच्या मुखार थंय त्या सायडीच्यान बी पुजयता. आनी म्हाका खूब जाणांगेर आयज इन्विटेशन आसा. बट हांगासर लागीं जे कोण आसा पळय न्हू तेंगेर हांव वचून येतलें. मेन म्हटल्यार कितें खबर आसा, आतां तुमी म्हणटली सांजची इतली काय म्हणून, कित्याक आमच्या ते गोंयांक बी रातचें आसता न्ही, म्हटल्यार अशें लेट अशें जाता. बूक बी वाचून जेवणाचें पान बी दाखोवन मागीर आरत्यो बीन जावन मागीर हळद कुंकू आसता पळय, हळदी कुकूम आसता. सो आमच्या हांगासर सांजचेच जाता. म्हटल्यार कशें आमी गोंयांत मकर संक्रांतीक जसो हळदी कुकूम करता पळय तसो हांगासर हळदी कुकूम करना. जेन्ना पासो करून मार्गशीर्श म्हयन्याचो ब्रेस्ताराचो उद्यापन आसा पळय त्याच दिसा सगळीं जाणां कपलाक लागून वायणां बीन दिता. सो ताका लागून बेगीन जाता आमगे हांगासर. तर आतां जस्ट सांजची 5 जाल्या. तो उदोळसान हांव पळयता 3:30 सुमार लोक यो वच करपाक लागलेले, रस्त्यार लोक भोंवपाक लागलेले. सो हांव आनी इतले बेगीन वचूना. तर आतां वता हांव फर्स्ट कोणागेर वचूं. एक्चुली हांगासर लागीं आसात, मातशें पयस न्ही त्या सायडीच्यान डॅमा कडेन थंय न्ही एक इन्विटेशन आसा म्हाका. सो थंय पयलीं वतलें म्हणून, कित्याक की पयस मागीर काळोख जालें जाल्यार बी हें जाता न्ही अशें म्हणून. आनी थंय वता न्ही हेका घेवन वतलें. हेका सांगलां मातशें हांवें व्हरून हाड म्हणून. हो आसा आतां. तर हेका म्हटलें म्हाका मातशें व्हरून हाड म्हणून थंय. तर आतां थंय वता हांव. सो पयलीं म्हळ्यार थंय पयस जें आसा पळय न्हू थंय वचून येवया अशें म्हणून. मागीर लागीं चलत वचपाक जाता न्ही. आनी हांव खूब जाणांगेर इन्विटेशन आसा बट सगळ्यांगेर वयचें ना पयस बीन. मागीर कितें जाता हेका घेवन वचप जाता आनी हो मागीर कितें म्हणटा हे तुमच्या बायलाचो प्रोग्राम आनी आपूण कितें येवं म्हणटा आनी भायर उबें रावता. भायर उबें रावलें की लोकांक बी मागीर ऑड जाता हो भायल्यान केलो न्ही अशें म्हणून. सो ताका लागून हांव कितें करता लागीं आतां कोणागेर आसा पळय थंयच वचून येता. आनी वतलें हांव एक 5-6 जाणांगेर तरी वचपाचो म्हजो प्लॅन आसा. बट शूट जें आसा पळय न्हू तें हांव सगळ्यांगेर करचें ना, कित्याक की सगळ्यांगेर खूब लोक आसता. आतां आमचो कसो मकर संक्रांतीक, रथ सप्तमीक असो हळदी कुकूम जाता पळय तेन्ना कसो लोक आसता पळय तसोच लोक आसता सगळ्यांगेर. सगळींच जाणां कम्फर्टेबल आसता आनी सगळ्यांक शूट करप बी पॉसिबल जायना न्ही. सो ताका लागून हांव कितें करतलें जे कोणागेर शूट करपाक पॉसिबल जाता पळय थंय करतलें. आतां जेंगेर आमी फर्स्ट वता पळय सिमागेर तेंगेर हांव तुमकां शूट करून दाखयता. सो तेजे चेडूं आसा ते बी म्हाजे सबस्क्रायबर, ते म्हाका सदांच सांगता की म्हाजे व्हिडिओ पयले बगर ताका सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट वचना खंय. सो ताका बी तुमकां पॉसिबल जाल्यार मेळयता तेजे चेडवाक आनी तेंगेर हांव तुमकां शूट करून दाखयता. मागीर बाकी कोणागेर जर शूट करपाक पॉसिबल जालें न्ही जाल्यार शूट करून दाखयता. सो हांव तर रेडी जालां. हो आजून रेडी जालो ना. आतांच हेका म्हटल्यार रेडी जा अशें म्हणून. पयलीं तेंगेर वचून या. एक्चुली हांव पयलीं हांगा लागीं कोणागेर आसा पळय तेंगेर वचपाचें आशिल्लें. मागीर म्हाजो प्लॅन आतां चेंज जालो आनी हेका म्हटलें तूं बी रेडी जा, पयलीं तेंगेर वचून येवया अशें म्हणून. सो तो रेडी जाता. म्हाका व्हरून हाडटा खंय तो तेंगेर. आनी भायर पळयात वेदर कसो जाला तो. पावसाक बी कसो जाता तसो जाला सामकी दमटी. जस्ट 5 जाता ते आसा बट 7 बी 5 जाता ते आसा बट जस्ट असो 7 बी कसो हें जाता कावलो तसो जाला सामकें. कालच्यान परच्यान असोच जाता. पावस पडटा पळय न्ही तसो पावस पडटा असो जाता. सो पळोवया. चल वचून येता पयलीं हांव. गरमी बी जाता सॉलीड सारकी. सो तेंगे पावले की मागीर मेळटा तुमकां. तेच्या पयलीं म्हाजो एक लूक दाखयता साडयेचो. मागीर तुमी म्हाका एवरी टायम कमेंट करता की तूं दाखयत ना साडी न्हेसता ती म्हणून. सो पयलीं बी अशें दाखयलें तुमकां फोटोच दाखयलो मागीर तुमी म्हणटाली कित्याक साडी दाखयना अशें म्हणून. तर आतां हो रेडी जालें की ना एक बारीकसो लूक दाखोवपाक लायता तुमकां. ओके. आनी मागीर डायरेक्टली तेंगेर वचून मेळया. सो ही आसा म्हजी साडी. सेकेंड टायम न्हेसला ही साडी हांव. आनी फर्स्ट टायम जेन्ना गवळा देवी गेल्ले पळय तेन्ना न्हेसलेलें.
सो ही सेकंड टायम न्हेसया म्हटलं साडी ड्राय क्लिनिंगा बी दिवन हाडून दवरलेली, आयन बी करपाचें टेंशन नाशिल्लें. सो न्हेसया म्हळ्यार खूब टायम जालो, खूब फावटी ही साडी हांवें काडून दवरली, काडून दवरली. हो बरें दिसना म्हणटा म्हणून हांव न्हेसना घेतलो, हो म्हणटा बरें दिसना हो कलर अशें म्हणून हांवें न्हेसप जायत ना. ही न्हेसता म्हणटा पूण आयज विचारनासतना हो भितरचे पयलीं हांव न्हेसून रेडी जालें. ओके, चला तर हांव वचून येता. डायरेक्टली सिमागेर कॉलेजी मेळटा म्हाका. ओके, चलो बाय. असं रेडी झाला, बाईक काढल्या आणि आता पाय पावसांनी वयर पळय काळोख केला. म्हटल्यार पळय काळोख करपाक लागलो ह्या सायडीन चड तसो काळोख जाला. म्हाका सांगता आपूण वयर वयता आनी कपडे काडून घेवन येता. पावस पडल्यार आतां आमी वयतकीर पावसाचें बी सांगूं जायना आनी मदीं परपर फरफर करून पडटलो, नाच जातलो सुकलेले कपडे. याद ना कपडे आसा म्हणून वयर. तूं सायडीन आसून वयर चडनाका, आपूण घेवन येता खंय. ह्या सायडीच्यान काळोख जाला, ह्या सायडीन बरें क्लीन आसा. सो हाडून येते भायर, खुर्चेर दवर म्हणटा ताका. पळोवया पावस येता काय कितें जाता तें. आनी हांव हांगासर बॅग बी घेवन, लास्ट इयर बॅग घेनासतना गेल्ले, मागीर लोकां कडेन पिशवी मागपाक पडले सगळे दोणे बी घालपाक. ताका लागून ह्या खेपी सोमतेच बॅग घेतला हांवें. असा व्हायट कलर बीन आसा न्ही, ब्लॅक जाता. कितली शोणी पळय दिसना भितरली मडकी पळय कितली त्यो ल्हान. बरें न्ही, मस्त. आमगेर वयन येयली मग तर पळयात हांगासर बोरवेल. बाबू उदक काड, बाबू उदक काडटा दिबालो. सो आमी हांगासर हेका येयल्ली न्ही, बोरवेलाचें उदक थंड आसा. हळडी कुकमा येयल्ली हांगासर आसा पळय, वनाक म्हणटा हांगा. देव जो वनाक येता तो शिवन आता. यो पुरो कितलें उदक येयलें पळय. सो हांगासर न्ही बोरवेलाचें उदक येता नळ पयलींचो पंप. हाँ सोंपले उदक. सो तुमकां परत एकदां दाखोवया. लास्ट टायम जेन्ना डॅमाचो व्हिडियो केल्लो पळय तेन्ना दाखयल्लें तुमकां. सो हांगासर देव वनाक येता आनी पळय हांगासर एक उदकाचें हें आसा, हँडपंप पयलींचो. पुरो हे देवाची तुळस. आनी हें हांगासर फुडें डॅम. ही जी तुमकां हांगासर झाडां दिसता पळय त्या वाटेन फुडें तसो सगळो हो डॅम आसा. आमी येता हांगासर वॉकिंगाक बी येतालीं, जावं हेका चारा चुन्ना जें कितें जाता पळय तें बी काडपाक. बरें मस्त हांगासर थंड आसा. ह्या वाटेन बी घरां फुडें ना, बट ह्या वाटेन अशी फाटल्यान आनी घरां बी आसा. सो हे पळय सगळें खोबरे मारता म्हणून आमी हांगा येयले. यो बाबू मोडटलो तो. चल या मरे घरा. चल यो ताका सांग उमेद तो उदकान लागला, तो उदक काडपा. सो हांगेलें डिस्कशन चालू आसा हांगासर. ते पर्यंत हांवें म्हटलें तुमकां हें दाखोवया म्हणून. कित्याक तुमकां खूब फाटी म्हणटा न्ही देव वना वता, तर हें आमचें वन हांगासर येता देव वनाक. ओके, सो चलात या आतां. ह्याप्यात हळडी कुकूम घेतला फर्स्ट तो, त्याच्या नंतर आता सेकंड वचपाक अजून खंय वचूं ना, हांगासरच खोबऱ्यो मारता.
ही हांगासर पळयात कणेरां पिकला बीन आनी पळयात कितली रानफळां आमी कणेरां म्हणटात तुमी कितें म्हणटा कमेंट करून सांगात. पळयात ग्रीन आसता मागीर येल्लो जाता मागीर अशें करून ब्लॅक जाता. रातची न्ही 7:15 जाली मरे न्ही 7:15 जाली आनी हांव आतां जस्ट एक 5 मिनटां जाल्यार पयलीं आयलां. घरांतल्यान 5:00 भायर सरलेलें कोणें हांगा लायली म्हाका जस्ट आयला भितर. 7:15 जाली साडी बी कांय चेंज करना पळय अशें येवन बसना पांय दुख एका घेवन गेल्लें हांवें म्हाका 2 कडेन व्हरून हाडलें आनी आतां चलत भोंवलें मागीर सगळ्याक न्ही. सो आतां जस्ट पिशवी भरून गेलेला. सो सगळ्यांगे वचून आयलें आनीक मागीर अशें जाता न्ही हांव जेन्ना हळदी कुकूम करता पळय तेन्ना मागीर लोक म्हणटा हे ते आमगेर येवं नाशिल्ले तेंगे बसून येवन गेले आमगे येवं नाशिल्ले अशें म्हणटाली. मागीर सगळ्यांक वचून येयलें. सगळ्यांक म्हणल्यार कितले जाणांगे वचून येयलें रे 4, 5, 6, 7 जाणांगे 7 जाणांगे वचून येयलें. आनीक हें पळय हें हाडलां हांगासर कितें कितें दाखयता तुमकां कितें कितें हाडलां तें. वायणां दिल्यां लोक आमगे हांगासर वायणां दिता म्हणल्यार संक्रांतीक करना न्ही सो आतांच कपलां लायता आनी आतांच वायणां दिता. सो वायणां बी दिल्यां दाखयता तुमकां कितें कितें दिल्यां तें. स्टील सगळ्यांगे स्टील म्हणजे हांगासर न्ही चडशी स्टीलूच दिता 90%. कोणीय चुकून अशें करून स्टील आनी अशें कड्डण जें आसता पळय न्हू तें कितें. सो दाखयता तुमकां कितें कितें हाडलां तें. हें पळय हांगासर बॅग हांव जेन्ना बॅग घेतलेलें पळय न्हू हांवें तेन्ना हो म्हाका म्हणटालो कित्याक हें बॅग घेवन कितें वयता लोक म्हणटाले बॅग घेवन भरून व्हरपा येयला म्हणटा म्हणून. लास्ट इयर अशें म्हणटा म्हणून हांवें बॅग घेवन वचून आशिल्लें लज दिसता आनी एकल्या 2 जाणांगे वयतली म्हणून. मागीर म्हाका अशें जालें सगळें हातीन पुनान घेवन येवपा पडलें अशें करून बॅगाक धरून ताका लागून आतां बॅग व्हेल्लें इल्लेशें बारकेलें हें पळय बॅग. सो हांव म्हाका म्हणटा हें बॅग टुलां घाल खंय लोक म्हणटाले खंय भरून व्हरपा येयला म्हणून. सो आतां दिता दोणे दिता फुलां आसता पानां बिडो आसता पळय अशें करून दोणे आसता मागीर कितें कितें वायणां दिता ती खंय दवरून हाडपाची अशें म्हणून हांव बॅग घेवन गेलें. सो तें बी म्हाका ल्हान जालें बॅगां धरून घेवन येवपा पडलें जड लागलें. आनी आतां म्हाका सांगता बॅग भरून हाडलें हांवें पळय बसला बरें प्रसाद खा मरे. ओके हांव दाखयता तुमकां कितें कितें दिलां ती वांगडा. सो दोणे खूब आसा खायलेले रे तो वचून बसला पळय पंढरेक आनी पानां इतलीं आसा कोण खातलो. सुपारी आनी चून घालून खा आई जाल्या. सो फर्स्ट हें साखर आनी फुलां बी दिल्लीं हांवें सगळें हांगाच घालून हाडलीं दोळ्याक कितले पळय आं. आनी आमच्या हांगासर कशें खबर आसा दोणो दिता असो करून तेच्या वांगडा केळी दिता पानाचो विडो दिता 2 पानाचो विडो आनी ते विड्याचे करून हे चणे आसता काळे चणे जे आसता पळय न्हू भिजयल्ले ते चणे आसता सगळें दिता हें सगळें. आनी हें दिलां गुड्डी म्हाका तुका कित्याक हें एक गोड सगळे दोणे बी कितले पळय. हें एक दिलां निरंजन देवाक वात लावपाचें. दोणो म्हाका खूब आवडलो. तूं कितें म्हणटा ताका ते सुपारी पणजेची आनी कितले दोणे रे बाबा. आज का कलेक्शन फाल्यां आनी ब्रेकफास्टाक कांय करप ना हें खावपाचें दिसता. आनी हें एक दिलां वांटो भरपूर मरे सोंपत ना बॅगांतल्यान. पळय एक गोड ग्रॉसरी कलेक्शन कितलो व्हडलो पळय सगळो काय. आनी तें दर्शना बाबून सॉफ्ट ड्रिंक कांकणां बी दिलें आनी प्लेट
आणि असा हो एक दोन सो हे इतले सगळे मेळ्ळा घे सुपारी हे इतले सगळे वायणा 2 गोड साखर आणि एक निरंजन एक हळदी कुंकुम लायता ते आयदन मागीर वाटो प्लेट हय इतलेच 1 2 3 4 5 6 7 7 सो तुमकां बी आयडिया मेळटली मकर संक्रांती कितें वाटपाचें तें म्हाजें ऑलरेडी डिसायडेड आसा कितें वाटपाचें तें हां कितें म्हागे डिसायडेड आसा कितें दिवपाचें तें हांवें ऑलरेडी डिसायड करून दवरलां सो हो इतलो सगळो पसारो दोणे पळयात कितले पानाचे विडे अशें कर सगळें सो हो सगळो प्रसाद आनी वायणां थोडे स्नॅक्स म्हणल्यार फ्रुटी हे सगळें आतां हांव जें आसा पळय तें काडून दवरता आतां हो काय खावचो ना दोणे खातले ना काय हो खावचो ना आतां ते सगळे फ्रुट्स एक कडेन करता कणीक एक कडेन करता चणे एक कडेन करता ते सगळे बसून म्हाका तो वावर करपाचो आसा सो ते सगळे एक कडेन करून घेता फ्रिजान दवरता कित्याक की टायम ऑलरेडी 7:30 जावपाक येयली आनी मागीर आतां जेवपाचें बीन तें करपाक जाय चेंज बी करून घेता आनी मेळटा तुमकां थोडे वेळान हें सगळें जें आसा पळय तें पयलीं काडून घेता ओके कित्याक की मागीर तो कणीक आनी फ्रुट्स बीन मिक्स जाले कित्याक पिड्यार जातले केळी पेरां ऑरेंज बी सगळें आहा न्ही तितून तेका लागून सगळे फ्रुट्स पयलीं सॉर्ट आवट करून घेता ओके चला मागीर थोड्या वेळान चेंज बी करता आनी मेळटा आतां जो हो तुमी क्लिप पळयता पळय न्ही तो आसा नेक्स्ट डेयाचो एक्चुअली जालें अशें की राती तुमकां हांवें सांगलें न्ही हांव हळदी कुंकुमाक वचून येयलें आनी मागीर जें कितें हाडलेलें पळय तें सगळें जाग्याच्या जाग्यार बी दवरलें आनी मागीर न्ही टायम जसो जाता जाता न्ही म्हाजी तकली जी आसा पळय ती दुखपाक लागली अकस्मातूच तकली जी आसा पळय ती भयंकर दुखपाक लागली सामकें जायना जालें ना जेवपाक जायना ना कितें जायना अशें करून तकली खूब दुखपाक लागली सो मागीर आनी हांवें विडियो जो आसा पळय तो कंटिन्यू करूं ना सो नेक्स्ट डे सकाळ फुडें उठून न्ही हांव हांगासर झाडांक न्ही माती जी आसा पळय ती काडटालें सो म्हटलें ते विडियोज आसा पळय तो आतां तरी हांगासर एंड करून घेवया अशें म्हणून कित्याक की नाजाल्यार तुमी म्हणटली न्ही की मागीर मेळटा म्हटलेलें आनी परत रिटर्न आयलेंच ना अशें म्हणून सो रातींनी खरीच खूब तकली दुखपाक लागली तेका लागून विडियोनी कंटिन्यू केलो ना सो तोच आतां न्ही विडियो जो आसा पळय तो हांव एंड करता सो चलात मेळया आतां फाल्यां असोच आनीक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन सांजे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनलाचेर न्ही जाल्यार चॅनल जो आसा पळय तो यादीन सबस्क्रायब करून वचात ओके चलात बाय मेळया फाल्यां तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय